मम्मीन सांगले यें घालून तुवें रेडी रावपाचें चेड्याच्या घरची येतात आता तुका पळोवंक ना जायना हांवें पसंत केल्ले चेड्याडेत जावचे ते पुरो जायना म्हाका तुवें पसंत केलें नुस्तेंच मम्मी रांदीना आनी तुजें पसंत केलं चेडो हाडटा गे तुका बैसर न्ही ये नाजाल्यार म्हाका 1000 सांगता ती हाँ सही रहेगी अब बस चेडू खंय आसा आमी चेडवा पळोवंक आयिल्ले रेशमा गाडी झाली रेशमा काम झाले राव राव आणखी रेडी जाऊन आहे की ती आयली हात या या तुमचे एक ओके सांग जाईल की या पहिले ತಂಗಿಯ ಕೈಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕರಿನಕ ಅಂತ तू काय शिकलाय हांव गे डिग्री म्हजो पूत बरें आसा होय गे म्हाका इल्लेशें सोलोन दाखय चलो पुरो गे तुका रांदूंक आनी कोत्ता आसा गे खूप आसा मॅगी करता फ्राईड राईस करता चिकन फ्राईड राईस करता वेज फ्राईड राईस करता दुकरा मास रांदूंक कोत्ता आसा गे दुकरा मास म्हाका गुंतू ना ते काय ना व्हडना तें पुरो हांव शिकयता तुका तुका कोंकणी पदां बरें येतात गे हा येतात येता जाल्यार एक तुका कोंकणी पद सांग पळय निदेंत लिली सांगताना लिली सगळ्यांनी रे दिसता पडे भुजन्स लिली ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಪಣೊಂದುಂಡು ಅನನು ಬಡಿಯರೆ ಬರ್ಲಿ पुरो पुरो लावू म्हणे आसा गे तुका लावून ना म्हाका आमी आतां घरा भायर सरता वचोन जाल्यार उपरांत आमी काल गे म्हणे निर्धार आमचो मागीर तेवशीता तुमकां तेवशी ना जाल्यार म्हणना जायत आमी आतां भायर सरता हाँ आमी वचोन काल गे म्हणे निर्धार मागीर सांगता वेगळीच सांगा मागीर ताका शैलीक येतात जायत जायत आमी चलता रायट काय झालंय क्लायमॅक्स पळोवंक पावनात न्ही ते बटाणी नाका म्हणून सांगल्यार बरें आसलें कित्याक चेडो फॉरेन आसा गी बरे पयशे असतात गी नाका नाका ती दोगां भयणी आसात ताका तुका एकल्याकच तू म्हाका हें करूंक जायना आनी ती दोगांक नाकाच नाका ती सैरीकच नाका म्हाका बहिणी त्री घरान सोद्यांक घे म्हणून आमी